साखळे पावसाचे उदक तुमचे न्ही म्हूण साखळे पालिकेन गटर बांदले, मात थळाव्या त्या गटरांनी घरांतले सिवेज सोडटात। ते उदक वचून न्हंयत मेळटा, न्हंय प्रदूषित जाता, थळाव्यांक हुस्को। ही जी सायडीक जी ड्रेनेज लायन आसा पळय, जी फक्त पावसाच्या उदका खातीर आसा, तांच्यांनी चिंतलें की रोड कट करनासतना त्या ड्रेनेजांचोच हे डक्ट जे आसता भितरसून हे आमच्या उदकाच्यो पायपलायन घालच्यो म्हणून। पण पळोवपाक आयज जेंच्यांनी 2-3 फातरी काडल्यो, अशें पळोवपाक गेलें की वयर हॉस्पिटल ते सकयल आमचे BJP ऑफिस पर्यंत जे उदकाच्या पावसाच्या पाण्या खातीर ड्रेनेज सिस्टम आसा पळय, तितून अक्षरशः लोकांनी सगळ्यो ज्यो न्यू अपकमिंग बिल्डिंग्स येयला तांच्यांनी आपले सिवरेज वॉटर सोडलेले आसा आनी लागीं 1 मिटर खड्डो हो सिवरेज उदकान अक्षरशः तुडुंब भरलेले आसा। आतां रोगराई बीन पसरतली आनी भरपूर फुडें त्रास जातले। आमी जो हालींच आमच्या ऑर्डिनरी मिटिंगेक एक ठराव घेतला, सगळ्या नवीन येणाऱ्या प्रोजेक्टांक STP कंपल्सरी जाय, ताच्या फाटल्यान रिजन आसा ते हे मेन रिजन आसा। जे उदक नियोजन पावसा खातीर केला की पावसांतलें उदक येतलें ह्या गटारान पावतलें आनी थंयसून ते न्हंयेक वयतले, जेन्ना ह्यो गजाली निर्देश येता की सांडपाणी जे घरान वापरता उदक आनी घाण उदक जे त्या गटारान उडयता आनी त्या गटारांतलें उदक सदां डायरेक्ट त्या न्हंयेन वयतलें, त्या न्हंयेचें उदक दूशीत जातलें आनी तेंच उदक पिवपाक आमकां साखळेकारांक पिवचें पडटलें। ही निर्देशन जेन्ना नगराध्यक्ष सिटी बरोबर दिश्टीन आयलें तेंच्यांनी ह्या बाबतींत जे संबंधीत व्यक्ती जे आहात जेंकां ह्यो गटारी कनेक्ट करून सांडपाणी सोडपाक तांकां एक आव्हान केलां की बाबा ह्यो गजाली करचे न्हू। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।